आज केरी पंचायतीन रानभाज्याचो उत्सव साजरो करपाचो ठरयला आनी आमची हांगा समिती जी आसा जैव विविधता वेवस्थापन समिती ह्या समितीन आमची BMCची केरीची समिती ताजे अध्यक्ष आमचे नंदा माजीक आमचे सरपंच आसा हांगा सुप्रिया सगळे पंच मेंबर्स आसा सगळी आमचो महिला वर्ग हांगा आसा आमची एक्टीव महिला ज्यांनी वेगळे वेगळे सगळे रानभाज्याचो वेगळे वेगळे इनोवेटीव पदार्थ पळयला भाजी पराठा ते सगळे जालेच पण भाज्यांचे तांणी मोमोज केल्या भाज्याचे वडी केल्या भाज्याचे समोसा केल्या केन्ना म्हणजे येवजू पसून आशिल्ले हे सगळे रानभाज्याचे खूप बरे तरेन केला आणि हे दाखोवन दिता म्हणजे ती महिला कितली सक्षम आणि कितली एक्चुअली सक्रिय आसा म्हणजे तांकां तर एक व्यासपीठ मेळ्ळें जाल्यार बरे पैकी ते आपले घर चलयता ते जालेच भुरग्यांच्या पोटान कशी भाजी घालची ही तांकां खबर आसा आनी त्या दृश्टीन तांणी ही सगळी भाजी पालो तर आमच्या भुरग्यांक दिली रोटये बरोबर कोण खावपाना पण ते तर सामोसान मिक्स करून वडीन मिक्स करून चकलेन मिक्स करून अशें बनयलां म्हणजे इतले इनोवेटीव पदार्थ खूब बरें दिसता की आमची ही रानभाजी आमची ही हो मातयेचो स्वाद आमचो हे संस्कृतीची ही सोबीतकाय हे आमी साजरो करतात आज आनी हो रानभाजीचो उत्सव खूब बरें दिसता आमी सगळीं मेळून आमची महिला वर्ग मेळून हो रानभाजेचो उत्सव जो ह्यो भाज्यो फक्त ह्याच पावसाच्या टायमार मेळटा आनी आमची जी बायोडायवर्सिटी जी आमची आसा सत्तरी भागात सह्याद्रीचे सकल आमचे सत्तरी भागो आनी झाडां पालो सगळे हे आमच्या सत्तरी भागान आमकां देवाची कृपा देवाची देण आनी ही आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय प्रत्येक गोंय राज्याच्या खाची कोनशान आनी गोंयच्या भायरूय बी लोकांक कळपाक जाय आमची ही गोंय राज्याची ह्यो ज्यो भाजीपालो आसा ही रानभाजी आसा ताजो ताजो स्वाद ताजो हेल्थ बेनिफिट्स कितलो फायद्याचे आसा सो खूब खूब अभिनंदन पुराय टीमचे समितीचे आनी आमच्या महिला वर्गाचे आनी खूब आज एक स्पर्धा घडोवन हाडली आनी सगळ्यांनी खूब खुशयेन भागीदार जाले सगळे लोक म्हणटकच तांकां परत एकदा अभिनंदन आनी देव बरें करून म्हणटा की अशेंच कार्य करत रावात आनी आमी जाता तितले बेगीन तांकां पणजे हाडून अशीच स्पर्धा आनी अशेंच एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.